येणावळ वाडोवपा खातीर अर्थसंकल्पान गृह खात्याचेर घाल्ले वजे सामके चुकीचे म्हणीत आमदार मायकल लोबोन आपल्याच सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयल्यात। येणावळ वाडोवपा खातीर पर्यटकांक त्रास दिवप बंद करपाक जाय, कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता। अर्थसंकल्पा वेल्या उलोवपा वेळार ताणें ही मागणी केली। अर्थसंकल्पान गृह खात्या कडल्यान जी अपेक्षा दवरल्या ती सामकी चुकीची, तेन्ना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हाचेर परतून विचार करचो अशें मायकल लोबो म्हणटा। स्पीकर सर, होम डिपार्टमेंटान बजेट एलोकेशन भरपूर केल्लें आहा, पूण जे होम डिपार्टमेंटानसून रेव्हेन्यू जो हाडपाक लायला ते म्हाका दिसता खंय तरी इनजस्टीस जाता। जे वायट युनिफॉर्म आमचे ट्रॅफिक सेल जे स्टॉप करीत आहा सगल्यांक, कोणाक हेल्मेट आहा तेंकांय स्टॉप करता आनी तेंकां सांगता हो डॉक्युमेंट दी, तो डॉक्युमेंट दी, तो डॉक्युमेंट मागपाची गरज ना। आयज तुका डॉक्युमेंट सगळे कळटा, तुजे एक ऑन युअर सेल फोन यू जस्ट लॉग इन and you will get it. So but there are tourists who are suffering in this. Amche local, amche Indian tourists who are coming in the state of Goa for the purpose of tourism. They are coming here for 3 nights, 4 nights. 4 दिसांक रावपी लोक आहात ते आमकां कंप्लेन दिता। कितें कंप्लेन दिता? आमदाराक कंप्लेन दिता, पंचायतीन कंप्लेन दिता, म्हणजे जे कोणाक इसादता ते किसको कंप्लेन देना की that we are being stopped at 10 places. We went from Anjuna to South Goa on a motorcycle or in a car. We were stopped at 10 places and we were harassed at 10 places. Goa police does good job, but ह्या हितून तेंचे नाव पिड्यार जाता। जेन्ना ते म्हणटा आमकां 10 स्वतेचेर आडयता आनी 10 स्वतेचेर हॅरेस करता। It should not be the case of revenue generation for the state. Tourists cannot be by imposing fine on a tourist, that cannot be revenue generation. You are sending a wrong signal.